हो प्रश्न तुवें म्हाका विचारच्या पेक्षा मायनॉरिटीक विचारपाची गरज आसा. हांव मायनॉरिटीक प्रश्न विचारता, भारतीय जनता पार्टीन अशें कितें वायट केलां म्हाका एक सांगचें. भारतीय जनता पार्टीच्या खंयच्या स्किमीचो फायदो तुमकां दिवंक ना तो म्हाका सांगचो. आयजूय बी 1,32,000 जर गृह आधार घेता आसत जाल्यार म्हाका दिसता मोर दॅन 25,000 गृह आधार घेवपी म्हाज्यो मायनॉरिटी भयणी आसतल्यो. ओके, आमी म्हणटा की DDSSY जर आसा, दीन दयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना, आमी जवळपास ना म्हटलें जाल्यार एक 10 लाख लोकांक दिता आसत जाल्यार जवळपास 3.5 लाख लोक हे म्हज्या मायनॉरिटींतले आसात जे ताचो फायदो घेता. DSSY स्कीम, दयानंद सामाजीक सुरक्षा स्कीम 1.5 लाख लोकांक मेळटा आसत जाल्यार हितूरय 30,000चो फिगर जाणटेले आमचे जे आसा पळय न्ही, आमच्यो विडो भयणी ह्यो मायनॉरिटींतल्यो आसतल्यो. आमी जर केन्ना डिफरन्स करूंक ना आसत. आमी सदांच म्हणटा भारतीय जनता पार्टी सेक्युलर पार्टी आनी सॅच्युरेशन इज सेक्युलरिजम. खऱ्या अर्थात म्हणजे आमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवंक शकले तें खरें सेक्युलरिजम आसा. हे जे तेंचो जर अजेंडा पळयत जाल्यार खरें कम्युनल कोण जाल्यार काँग्रेस इज इक्वल टू कम्युनल हें म्हणपाक कांयच हरकत ना. कारण तेंच्यांनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार जाती आनी धर्म हाज्या आदाराचेरूच राजकारण केलां. तेंच्यांनी केन्नाच राजकारण हें विकासाच्या आदाराचेर करूंक ना. मोदीजींचें राजकारण हें विकासाच्या आदाराचेर आसा, तांचें राजकारण हें जातीच्या राजकारणाचेर आसा.